ओके, आयज आमी आमचो फ्रेंड मित्र गोपाल परदेसी याच्या जे पेंटिंग्स आसा हेच्या इनॉग्रलाक आयज कला अकादमीन सगळे आसा आर्ट गॅलरीन. आनी जे पेंटींग आसा खास करून म्हाका सांगपाक दिसता की ही जी पेंटिंग्स एक गांवगिऱ्या वाठारांत जशें वातावरण आसा तशें त्या पेंटिंगाचेर आमकां दिश्टी पडटा. म्हणजे एक बैलाची जोडी जावं एक चडशे खूब पेंटिंगान आमकां ती घंटा दिसता, बैलाची घंटा जावं देवळाची घंटा, घंटाचेर तेणी स्ट्रेस केल्लो चड आसा. तशेंच गांवाचें वातावरण, तुळशी वृंदावन जावं सकाळची स्वच्छ करून घरा भायर झाडू कुंडी हे अशें सगळें आमकां हे पेंटिंगान पळोवंक दिसता. सांजच्या वेळार कशें आसता, घराक आदली लॉक सिस्टम कसो आसता, मागीर ते भायर लिंबू मिरची कशी बांदताली, हे सगळें तेंचे आयज पेंटिंगान डिपिक्ट केल्लें आसा. आनी हे आमकां आयज शहरीकरण इतलें जाल्ल्या कारणान आमकां हे पळोवपाक आयज मेळना. ताका लागून तेणी मुद्दम ह्या शहरान आमच्या हाडून हे पेंटींग हांगासर दाखयल्या बद्दल हांव तांकां अभिनंदन करता. तशेंच तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. हे पेंटींग तेजी पेंटींग सगळ्या लोकांनी पळोवची. आनी ताका टायमूय असो आसा की आयज सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल पणजेर चालू जावपाचें आसा. गोवा सारस 18 कालच्यान चालू जाला. हो सगळो जो लोक सेरेंडिपिटी आर्ट्स आनी सारस पळोवपाक येतलो, हेंच्यांनी आवर्जून हांगा येवचें. तशेंच आपल्या भुरग्यांक आयज भुरगीं हांगासर आकर्शीत जाल्लीं आसा, भुरग्यांनी पेंटींग पळयता. ह्या भुरग्यांक गांवांचें वातावरण, गांवान कशें कितें आसतालें, आदलीं घरां कशीं आसतालीं, जावं आजून थोड्या महाराष्ट्राच्या गांवांनी कशीं घरां आसा, ह्या पेंटिंगाच्यान पळोवपाक मेळटली आनी तांकां भुरग्यांक आपल्याक दाखोवपाक मेळटलें. तर हांव सगळ्यांक आव्हान करता की ह्या पेंटिंगान येवचें, ताका आदार करचो. तशेंच पेंटींग विकत घेवची आनी ती आपल्या घराची शोभा वाडोवची. नाव ठेवलं आहे एक्झिबिशनला. म्हणजे आजकालचं जे राहणीमान जे लोक विसरत चाललेली आहे, म्हणजे सगळं फ्लॅटमध्ये राहतात. तर जो जुना काळ आहे तो प्रिझर्व करण्याचा प्रयत्न केले. ते सगळं सांगितलं, कंदील घंटे हे सगळं मी या चित्रकलेच्या माध्यमातून तुमच्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते सगळ्यांनी येऊन हे एक्झिबिशन पाहावं आणि आनंद घ्यावा, हे माझ्या चित्राचा.